रस्त्याच्या उण्या दर्जाच्या कामाक लागून अभियंत्याचेर करात कारवाय, मागले कार्लूस आल्मेदान. चर्ची कडल्यान चिखली जंक्शना मेरेनचे रस्ते घेवपाक लागल्यात निमणो स्वास. काँग्रेसीचो आमदार रवी नायकाचे दोनूय पुतांचो भाजपात प्रवेश. भाजपाचे काम सिस्टमॅटिक म्हणूनच केलो प्रवेश, सांगता रॉय आणि रितेश. कोरोना व्हायरसाचे केशी पावल्यात 19,64,000 जाल्यार ह्या दुयेंसांतल्यान मुक्त जावपाचे प्रमाणय पावला 67.6%. सुशांत सिंग राजपूत मरण प्रकरण जावंक लागला उक्तें. मुंबय आणि बिहार पुलिशे मदीं पेटले. सीबीआय चौकशे खातीर केंद्रान काडल्या अधिसुचोवणी. गोवा 365च्या कोंकणी खबरापत्रांत येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकाचे पूत रितेश आनी रॉयान बिरेस्तारा कमल दलात प्रवेश केलो. भाजपात प्रवेश करपा फाटलें मुख्य कारण कितें हे विशीं ते गोवा 365 कडेन उलयले. पळयात पुराय बातमी. रॉय आणि रितेश भाजपात प्रवेश करपा विशीं खासा गोपांनी म्हायती दिल्ली. त्यांचो बापूय आनी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ वांगडी रवी नायकाच्या भाजपा प्रवेशाविशीं अदमास आशिल्लो. पूण रवी नायकान मात आपल्या भाजपा प्रवेशाची वावडी भायर आयली. दुसरे वटेन आपले पूत तांचो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांचे पूत भाजपात वचपाची ही दुसरी खेप. ह्या नादी आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेच्या चल्यान भाजपात प्रवेश केल्लो. हांवें आनी रॉय आनी बीजेपी प्रवेश केला आनी आमी पळयलें की फुडें गोवा स्टेटीचो समज आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाय, गोंय फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. म्हणून आमी हे डिसिजन घेतले. आमी सगळे आमचे वेल विशर, आमचे फॅमिली फ्रेंड्स आनी आमचे फॅमिली सगळे आमी बसून एक आमी विचारमय केलो आनी तातूंतल्यान आमकां एक आयलें की आमी बीजेपी ही पार्टीक जॉयन जावपाचें. आमी इंडिपेंडंट आसा, आमकां स्वता डिसिजन घेवपाक आमी मेजर आसा, आमकां स्वता डिसिजन घेवपाक जाता. पूण आमी विचार केलो आनी आमी डिसायड केलें की फुडें डेव्हलपमेंट जाल्यार सरकार आसपाक जरुरी आसा. तें जाल्यार डेव्हलपमेंट जायना. म्हणून आमी डिसिजन घेतलें की आमी बीजेपी वचचें. ह्या पक्षात फ्युचर आसा आनी ह्या पक्षात डिसिप्लीन आसा. काँग्रेसीक डिसिप्लीन ना म्हणलें तशें हांव ना म्हणना, बट आय एम सेइंग दॅट फ्युचर आसा आनी हियर दे वर्क युनायटेडली आनी म्हणून आनी डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार दीस म्हणजे म्हाका दिसता की लोकांचें काम जर जातलें जाल्यार आमकां हो स्टेप घेवचो पडटलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान अमर चावरिया. गोंय सरकाराची आर्थीक स्थिती रुळार येसर राजभवनाचे काम स्थगीत उरूं येता. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान म्हटलां. रवी नायकाच्या दोनूय पुतांक भाजपात येवकार दितना भाजपा आनीकय मजबूत जातलो अशी आस्तय तेणें उक्तायल्या. नवे राजभवनाच्या विशयाचेर प्रस्न विचारलो तेन्ना ताका जाप दितना श्रीपादान सांगलें, गोंयची अर्थीक स्थिती सुदारपाची वाट पळोवया. नवे राजभवन बांदपाचो विशय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काडल्या उपरांत राज्याची आयची अर्थीक स्थिती पळयली जाल्यार ताची गरज ना अशें राज्यपालान म्हटलेलें. एके वटेन सरकार कोविड-19च्या विरोधात झूज दिता आनी दुसरी कडेन राज्याची अर्थीक स्थिती मजबूत ना. अशा वेळार नवें राजभवन बांदप चुकीचें अशें स्पश्ट मत ताणें मांडलेलें. ह्या गोष्टी सगळ्यो गोष्टी करूंक जाय, पूण आमची फायनान्शियली परिस्थिती जी आसा ती पळोवन म्हणजे आमी म्हणटात की हातून पडून पांय पसरूं जाय म्हणटात आमी. आमची आर्थीक स्थिती मजबूत जाली म्हणटकीर सगळ्यो गोष्टी करूंक जाय, हे समाजा खातीर आसात, पण ताचो वेळ अजून आयिल्लो ना. बिरेस्तारा काँग्रेसींतल्यान भाजपात येयल्ल्या फोंडेचो आमदार रवी नायकाचे पूत रितेश आनी रॉयाक श्रीपाद नायकान येवकार दिलो. 1999 रवी फोंडा मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे तिकेटीर जिखून आयिल्लो आनी फुडल्याच वर्सा काँग्रेसीच्या आमदारांचो एक गट घेवन भाजपात गेल्लो.
जाका लागून मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला भाजपा पयले खेपे सरकार घडोवपाक शकली. राजकारण तुम्ही जाणात कोण खंयच्यान कितें ते सगळे गोंयकारां खातीर तें खूब पाड जाल्लें आसा. त्यामुळे कोणाक इच्छा खंय करपाची शेवटी कितें पार्टी स्ट्रॉंग जावंक जायी. ह्या संदर्भात पार्टी अध्यक्षांनी निर्णय घेतला आसतलो. स्वागत आहा ताचें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. वास्कोचे रस्ते निमाणो स्वास घेतात. रस्त्यांचे हे अवतिकाये खातीर थळावो आमदार कार्लूस आल्मेदान भौशीक बांदकाम खात्याक जबाबदार धरला. हे परिस्थितीक जापसालदार अभियंत्याचेर कारवाय करात तेणे मागला. भौशीक बांदकाम खातें सध्या भाजपाच्या दीपक पावसकारा कडेन आसा. चर्ची साकून चिखली जंक्शना मेरेनच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. उण्या दर्जाच्या कामाक लागून रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्याचे काल्लूस म्हणटा. पूण वास्कोन मेन रोड चर्च टू चिकलम जंक्शन वेरी बॅड कंडिशन आहे. हांवें देखून नोट मूव केले, CM नोट मूव केले, PWD मिनिस्टर नोट मूव केला आनी ते नोटार ते रिमार्क मारला दॅट वर्क शूड बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी. पूण हिंगा कितें जालां, हिंगा द क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज बॅड. सो आय एम ऑफिशियली एक्युजिंग द इंजिनियर्स ऑफ bad quality of work in Vasco, in many parts of Vasco. And action should be taken against the engineers for the quality of work, because they are the people responsible for the work. चिखले सावन वास्को मेरेनच्या रस्त्यात इतले फोंड पडल्यात की रस्त्या वयल्यान चलपूय कुस्तार जावन रावला. मोटारसायकल चलोवपी जीव मुठीत घेवन मोटारसायकली चलयतात. चवथी आदी हे खड्डे पुरोवपाची मागणी थळावो नागरीक प्रितम केळुस्करान केल्या. चिखलेच्यान समज वास्को येतलो जाल्यार कांय न्हू म्हटल्यार 40 मिनटां लागता. 5 मिनटांची पासून वाट ना ती. अरे बाबा, हांव आमच्या PWD मिनिस्टराक विचारूंक सोदता. लास्ट इयर तुवें एक कसली स्कीम काडलेली, WhatsApp नंबर काडलेलो, तेजेर तुमी WhatsApp धाडचे खड्डे आमी पुरयतले म्हणून. माती गोबर हाडून तुमी भरता, पावसान परत भायर सरता. ते खड्ड्याक लागून ट्रॅफिक वाडटा, लोक टायमार पावना थंयसर. इवन जेन्ना एम्बुलन्स जी फास्ट वचपाक जाय ती पासून स्लो वयता. तो पेशंट भितूर आहा तो हार्टाचो बी मरतलो मरे. एक प्रेग्नंट बायल आसा तिका पासून त्रास जाता. सो हांव मागता जाता तितल्या बेगिना ते खड्डे तुमी पुरोवचे. आतां चवथ येवपाचें आसा, लोक गणपती व्हरतले, काय लोकांक नुकसाण जावंक जायना. तशेंच आमचे मोटरसायकलिस्ट जे बाबा ते जीव हातीन घेवन चलयता. इनकेस समज ते खड्ड्यान पडून मेलो जाल्यार कोण जबाबदार? तूं एक मंत्री मरे, PWD मिनिस्टर, तुका तेजी श्री गणेशा कळपाक जाय बाबा. कळ्ळें ना जाल्यार तुवें तें खातें सोडपाचें. जाता जाल्यार ह्या 8 दिसां भितर ते सगळे खड्डे पुरोवंक जाय. आनी अशें पुरोवंक जाय की ती परत पावसाक भायर ओपन जावपाक जायना ते. वाडे लेक, न्यू वाडे आनी गोवा शिपयार्डा कडेन रस्त्यार फोंड पडिल्ल्याचे अभियंत्यान सांगले. पावसाक लागून फोंड पुरोवपाचें काम आडखून पडलां. 2-3 दीस पावस लागूंक ना जाल्यार काम करून घेतलो अशें ताचें म्हणणें. पळयात. There are 3 places where the road is spoiled. There are potholes in near Wade Lake, near New Wade, and near Goa Shipyard. These 3 places there are potholes, but my labor till now they are working over there, and I am doing the work departmentally. I cannot use cold mix or any other thing because it is raining heavily. But if I get 2 to 3 days hot spell sun, then I will be using cold mix, which I have already told my agency to do it. So if I get only 3 days, I will do it. This is already I brought to notice of the Honorable MLA, and he told to get it done urgently. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बोरी सर्कला कडेन वीज खात्याची गाडी उमथली. ह्या भिराकूळ अपघातात 3 जाणांक मरण येयलें, जाल्यार 3 गंभीर दुखापत जाल्या. तांकां उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयात घातल्यात, जाल्यार 3 जाणांक फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. लायटीचे पोल घेवन ही गाडी मडगांवच्यान माशेलात वयताली. बोरी सर्कला कडेन देवतेचेर गाडयेचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान गाडी रस्त्यार उमथली. ह्या अपघातात 3 जाणांक जाग्यारूच मरण आयले. गाडयेन ड्रायव्हर धरून 9 जाण आशिल्ले. सर्कला कडेन इलेक्ट्रिसिटी गाडयेक अपघात जालो आनी 3 जाणांक मरण पावलें आनी 2 जाण इंजर्ड जाले. हेजी पयलीं 4 वर्स पयलीं हांवें मागणी केल्ली की हें सर्कल व्हडलें आसा तें मातशें बारीक करचें, जेणे करून गाडयेक वयता आसतना मोटो चड स्पेस मेळची रस्त्याची. पूण सरकारान तेजेर आजून तर ध्यान दिवना आनी हेका लागून हांगसर खूब अपघात जायत आसता. आतां तरी ते सर्कल मातशें ल्हान करून रस्तो व्हड जाता तोच करचो. 4 वर्स पयलीं आमी असोच एक अपघात जाल्लो, तेन्नाय सांगलेलें, तेन्ना कांयच केलें ना आनी आजून पर्यंत कांयच केलें ना तेणी.
सर्कल शिरोडेच्यान गाडी येता तांकांय डिस्टर्ब, वयल्यान म्हणटा देंवते आसा तेन्ना ते देंवणेचेर गाडी मागीर भायर पावता आनी हे अपघात जाता. सरकारान मातशें बेगीच्या बेगीन लक्ष घालून हें सर्कल मातशें ल्हान करचें, जें खूब व्हड आसा आनी रस्तो सर्कला कडेन इल्लोसो आसा. शिरसय पेट्रोल पंपा कडेन एक अपघात जालो. हुंडईचे गाडयेन लायटीच्या खांब्यार धपको मारलो. ह्या अपघातात गाडयेचें लुकसाण जालेच, ते भायर लायटीचे 4 खांबे कोसळ्ळे. गोवा 365 खातीर बोरयेच्यान कृष्णा नायक. अभिनेतो सुशांत सिंह राजपूत मरण प्रकरणाक नवे मोडण मेळ्ळां. सीबीआय चौकशे खातीर केंद्रान अधिसुचोवणी जारी केल्या. सीबीआय तांचे वतीन एफआयआर नोंदोवन ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाक शकता. सीबीआयचे पथक बिरेस्तारा बिहार पुलिसा कडल्यान तपशील घेतले. दुसरे कडेन अंमलबजावणी संचालनालयान सुशांताच्या घराचो व्यवस्थापक सॅम्युअल मिरांडाची त्याच्या मुंबईतल्या कार्यालयात वचून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशी केली. ह्या प्रकरणात अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीकूय नोटीस धाडल्या. शुक्रारा तिची चौकशी जावं येता. सुशांत सिंग राजपूत मरण प्रकरणात रिया चक्रवर्तीच्या याचिकेचेर हालींच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाल्ली. तपासाविशयी बिहार आणि मुंबई पुलिसांमधल्या वादाचेर कोर्टान खर उतरांनी टिका केल्या. एसपीक क्वॉरंटायन करप ही बऱ्याची गजाल नाशिल्ल्याचें कोर्टान म्हटलां. बिहारात दाखल जाल्लो खटलो मुंबईत सुरू जाल्ले चौकशीचो भाग न्हय अशें म्हणत सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्र सरकाराचेर बाण सोडला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 56,000 भारतांतलो आयचो आंकडो. कोरोना व्हायरसाच्यो केशी 19,64,000 पावल्यात. जाल्यार ह्या दुयेंसांतल्यान मुक्त जावपाचें प्रमाणय 67.6% पावलां. भारतांत एकाच दिसात 56,282 कोविड-19 केसी नोंदयल्यात. फाटले 24 वरां भितर सुमार 904 जाणांच्या मरणाची बातमी आसा. जाल्यार 46,121 पेशंट बरे जावन डिस्चार्ज मेळून घरा गेल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. भारतांत आयज मेरेन 19,64,536 केसींची नोंद जाल्या. एक्टीव केसी 5,95,000 पावल्यात. 40,699 लोकांक मरण येयल्ल्याची बातमी आसा. जाल्यार 13,28,336 पेशंट बरे जाल्ल्याची बरी खबर आसा. 4,68,000 नोंद करत भारतांतल्या हेर राज्यां मदीं महाराष्ट्र सगळ्यांत फुडें आसा. तामिळनाडूंतलो आंकडो 2,73,000 जाला. आंध्र प्रदेशात 1,86,000 दुयेंती सांपडल्यात. कर्नाटकांतलो आंकडो 1,51,000 पावला. जाल्यार 1,40,000 पेशंटांची दिल्लीत नोंद जाल्या. संवसारभरांत एकाच दिसात 2 लाख दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोविड-19 केशींचो एकूण आंकडो 1,90,00,000 पावला. ह्या व्हायरसाक लागून 7,11,000 लोकांनी निमणो स्वास घेतलो. जाल्यार 1,21,00,000 लोक कोरोना मुक्त जाल्यात. आणि संवसारांतले हे कोरोना पिडेस्त 5 देश. 47,28,000 युनायटेड स्टेट्सचो आंकडो. त्याच्या फाटल्यान 28,00,000 केसींची नोंद करत येता तो ब्राझील. 19,64,000 केशी नोंदयत भारत तिसरे सुवातेर आसा. रशियेंतलो आंकडो 8,66,000 पावला. जाल्यार सावथ आफ्रिका 5,29,000 पावल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार परत पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारा सांजे कडेन एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान नवे सर्क्युलर काडला. तेतून सांगले प्रमाण गोंयांत येवपी सगळ्याच प्रवाशांक 14 दीस होम क्वॉरंटायन जावचे पडटले वा तेंच्यांनी 14 दिसांच्या इन्स्टिट्यूशनल क्वॉरंटायनाची निवड करूं येता. पूण पर्यटकांक 14 दीस क्वॉरंटायन जावचे पडले जाल्यार ते गोंयांत येतलेच कित्याक? हॉटेलवाले आणि रेस्टॉरंटवाल्यांचो प्रश्न. It's the SOP. Earlier also we are in a great distress due to no business, no count of customers we can take. Takeaway also people are not taking. Now the thing is that they have put a SOP that people who tourists who come, they will have a 14 days quarantine. I mean, you tell me which tourist will come and do 40 days quarantine and then immediate and go for excursion. I mean, it's very, very ridiculous. I mean, we are suffering here because of the new SOP. SOP has to be changed towards hoteliers and relaxation should be given to us so that now coming back to Corona, it's widely spreading.
one has to take precautions. The government has already set a rule of social distancing, sanitizers, and all those things, which people have to follow. But at least they should also listen to our grievances. I request the government of Goa to give a relaxation in the SOP and come out with some plan wherein the hoteliers are benefited. टुरिस्ट येया म्हणून सांगतात गोंयांत अतिथी देवो भव म्हणटा एक सायडीन आनी एक सायडीन म्हणटा जे नवे SOP आयला त्या प्रमाणे की 14 दीस प्रत्येक टुरिस्टान क्वॉरंटायन जावपाचे म्हणून कशे हे टुरिस्ट जे भायले जे येतले ते कशे 14 दीस क्वॉरंटायन जातले आनी तांकां जेवणाची सुविधा तांणी जेवणाचो खर्च कशे काडटले जर टुरिस्ट जर येवन गोंया भोंवपाक सोदता आनी कोण टुरिस्ट येवन आयचे पॅन्डेमीक टायमार 14 दीस गोंया रावपाक सोदतले जंय तांचो खर्च आज सुटना बाबडे तूं गोंयांत एकदम सेफस्ट प्लेस म्हणून येवपाक सोदता आनी तुमी गोवा ट्युरिजम म्हणटा येया वेलकम येया आनी तुमी एक सायडीन म्हणटा तुमी 14 दीस क्वॉरंटायन जाय आनी खर्च काडा म्हणून कशे भायले टुरिस्ट गोंया येतले. हे बाबतीतले सर्क्युलर बुधवारा सांजे कडेन काडले. पळयात सर्क्युलरांतले ठळक मुद्दे. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान क्लिंटन डिसौजा आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. पाकिस्ताना आड बुधवार दिसा पयले कसोटी खातीर खेळामेळार देंवतकच इंग्लंडान नवो विक्रम केलो. 13 वरां भितर 2 आंतरराष्ट्रीय मॅची खेळपाचो भोवमान इंग्लंडाक फावो जाला. भारतीय वेळे प्रमाण मंगळारा राती 2:20 इंग्लंड आनी आयर्लंडा मदीं तिसरी वन डे जाली. उपरांत बुधवारा दनपारा 3:30 इंग्लंड आनी पाकिस्ताना मदीं कसोटी सुरू जाली. ह्या आदी 2017 ऑस्ट्रेलियानान 15 वरां भितर T20 आनी कसोटी मॅच खेळिल्ली. कसोटी माळेंतले पयले मॅचीत पाकिस्तानान टॉस जिखून पयल्या दिसा 49 ओव्हरींनी 2 बाद 139 धांवड्यो केल्ल्यो. श्याम मसूद 46 आनी बाबर आझम 69 धांवड्यांचेर खेळटालो. जॉफ्रा आर्चर आनी ख्रिस ऑक्सान प्रत्येकी एक विकेट घेतिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वादळ वाऱ्यासयत निकतेच पडून गेल्ल्या पावसान खदळ घातला. गोंयांत आनी कुशीच्या राज्यांनी रस्ते बुडल्यात, व्हांवन गेल्यात. देखून काल येरादारी खूपच आडमेळी गेली. बुधवारा राती उसरा पेडण्या दोंगराचें एक पालसण कोसळ्ळें. कसली मनशानी जावंक ना हीच तितली खोशयेची गजाल. बुधवारा राती कडेन पालसण कोसळपाची घडणूक घडली. तेका लागून रेल्वे ट्रॅकाचेर सुमार 300 मिटराच्या अंतरार माती कोसळ्ळी. देखून ह्या ट्रॅकावयल्यो सगळ्यो ट्रेनी दुसऱ्या ट्रॅकावयल्यान मडगांव आनी हेर सुवातांचेर वळोवच्यो पडल्यो. ह्या वाठारांत पालसणां कोसळप हें आतां सदचेंच जालां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हांगा प्रशासनान लक्ष दिवपाची गरजय लोकांनी उक्तायल्या. एक पेडणे रेल्वे स्टेशनच्यान जवळ जवळ 400 मिटरच्या भितर रेल्वे जो बोगदो आसा त्याच्या मधोमध हे कोसळल्या. जे बोगद्याचे सायडीची जो भिंत आहा ती कोसळलेली आहा. नशीब ती दुर्घटना व्हडली जावंक ना आनी त्या टायमार रेल्वे ना. हो आतां जवळ जवळ 300 किलोमिटरचो अंतर आसा. इतले व्हडले म्हाका हे जे MVRचे काम आसा वयल्यान रस्तो गेल्लो आसा. रस्तो गेल्या कारणान जे MVRन जो डोंगर पोखरलेलो आसा डोंगराचो भाग पोखरून तेतून उदक साठवले ते साठवले उदक ते भितर येयल्ले ताका लागून ही घटना घडलेली आहा अशें तर म्हाका दिसता. कित्याक सांग बरोबर रस्तो ह्या सायडीचो लागींच आसा. जो पोखरला डोंगर तो लागींच आसा. ताका लागून हेची सारकी चवकशी जावपाची इतलें मागता गव्हर्मेंटा कडेन. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. पगार घालूंक ना जाल्यार शुक्रारच्यान संपार वयतले. मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. जाल्यार वसुली खातीर अडचणी येतात तरीकय दिसवड्याचेर काम करपी कामगारांक आदी पगार घालून तांकां मेकळे करतले. नगराध्यक्षान उतर दिलां. कोविड-19 लागून लोकांकडल्यान फी वसूल करप अडचणीचें जावन रावला. येणावळ येना देखून पालिका अर्थीक अडचणीत येयल्या अशें नगराध्यक्षान सांगलें. दिसावड्याचेर काम करपी कामगारांक आयजच पगार दितले. तशेंच हेर कामगारांकय त्यांचो पगार रोखडोच मेळटलो अशें उतर नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान दिला. पळयात. स्ट्रायकार वचपाक 2-3 कारणां आसा. फर्स्ट म्हटल्यार तांकां डेली पेमेंट म्हटल्यार एवरी मंथ कोवीड आसल्या कारणान आनी आमची रिकवरी जावंक ना. हांव कोणाचो फॉल्ट म्हणपाक शकना की 4 म्हयने जाले आतां कंटिन्यूस म्युन्सिपालिटीक त्रास जाल्ले आसा. पयलें म्हटल्यार
आमची रिकवरी करपाक मेळना. सेकंड म्हटल्यार म्युन्सिपाल्टीन लोक येना. तिसरें म्हटल्यार खंय तरी आमचो स्टाफूय ना रिकवरी करपाक. मॅक्झिमम स्टाफ पॉझिटिव्ह जावन गेलेलो आसा. आनी मेन गजाल म्हटल्यार आमचो स्टाफ डेप्युटी कलेक्टरान मागून घेतलो आसा. मेन टॅक्सेशन सेक्शन आहा ते ऑलरेडी आमचे कडेन एकूय स्टाफ ना, सगळो तेणी मागलेलो. त्या कारणान एकूय फायल मुवमेंट जायना. हेल्प करचे. आमचे आउटस्टँडींग खूब आहा. HPCL, IOC खुबशे आमकां कंपनी पयशे दिवपाचे. म्हाका दिसता एक 25-30 कोटी आमच्या, पूण आमकां रिकवर करपाक आमचे कडेन सद्या कोविड कारणान लागला म्हणल्यार खंय वचपाकूय मेळना आनी कोणाक येवपाकूय मेळना. ताका लागून आतां आमचे डेली वेजीस वर्कर्स आहा, एक 14-15 लाख जाता तेंचो पेमेंट. आमी आतां तो फर्स्ट आमी तो करूंक सोदता. तशेंच सेकंड आमी मागीर एक इन्स्टॉलमेंट येयल्यार आमी परत आनी हें करतले अशें तेणी डिसायड केलां चीफ ऑफिसरान. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशाप्रमाण चड पयशे काडपाची परवानगी दिवची मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या कुट्टरी ब्रांचीच्या ठेवीदारांनी मागला. बिरेस्तारा आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साक बरोबर घेवन मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ठेवीदारांनी आपल्या मागण्या खातीर कुट्टरी ब्रांचीचेर मोर्चा काडलो. ह्या विशयाचेर शेनवारा ठेवीदारांची आनीक एक बसका जावपाची आसा. कुट्टरीचे हे ब्रँचीत 32 कोटींच्यो ठेवी आसात जाल्यार एकूण 8,000 अकाउंट होल्डर आसात. ही बँक डिसेंबरात दुसरे एके कोऑपरेटिव्ह बँकेत विलीन जावपाची आसा. मुगे डिमांड आज सद्याक 6 months दिलेले टाइम ते आज 9 months केले. इज नॉट फेअर. एक there are people who are widows. What they will do? How they have got no source of income. Plus husband is dead. Plus घरा मोफत आणि सगळे चोवपा एक दिसा एक त्यांक पयशे मेळो जाय. सर तुका दिसता हे पर मॅनेजमेंट येतो दिसता तुका? कोणा बरें ना त्यांक पयशे. सर मॅनेजमेंट येतो दिसता तुका पर हांगा? आमी आमगे काम करया न्ही. मॅनेजमेंट येना जाल्यार मागीर लोकां डिसायड कोनी न्ही. मागीर ब्रांची बंद करया न्ही. मॅनेजमेंट जर तर येना जाल्यार ब्रांच कित्याक दवरपा तो बारीक मनशाक त्रास जाला. सो तेका लागून हांवें थिंगिल्लें. आतां मॅनेजर सांगता म्हाका तुवें कितें केलें काय म्हणटी एज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. मॅनेजर सांगता म्हणजे लोकांक पयशे घालपाचे बँकांत आनी ही मॅनेजर सांगता तुवें कितें केलें काय बँक सांबाळपाक. म्हणजे हे लोकांक पयशे घालपाचे, हें चोरपाचे. हे मॅनेजर एकठांय जावन सगळ्यांक चोरपाचें. हे मॅनेजर नासले बगर डायरेक्टराकूच चोरूं जायना. हेण चोरपाचें आनी आमकां विचारपाचें आमी कितें केलें काय म्हूण. हांवें गोविंद गावडे उलयलें तांकां हेंका दिवपाक रिलीफ दिवपाक कित्याक तांकां पयशे येयले. कितें रिलीफ दी बँक सांबाळ कित्याक आमगे बँक. तो सांगता जायती बँक आहाय म्हूण तांकां सांबाळपाचें. हांवें म्हणलें थोडे सांबाळ. आमगे बारीक बारीक जे बँकान चड बारीक मनशां त्रास जाता तो बँक सांबाळ. डिसायडेड ऑल पीपल हॅव डिसायडेड फॉर येवपाक एलॉंग विथ द मॅनेजमेंट तेंगे MD हिंगा पळय हिंग कितें आहा तें डिस्कस करया. कित्याक हें जावपा ना. आज हांवें सांगलें इवन ब्रांच देखून बंद करया. ती म्हाका विचारता तुवें कितें केलें काय म्हूण. हांवें ब्रांची बंद. बँकान सांगिलां जनरल बॉडीक 70% पयशे तांकां दिवपाची कॅपेसिटी आहा म्हूण. बट एट दीस टायम भुरग्यांगेलें एड्युकेशन आहा, शेतकाऱ्यांगे शेतान रोवपाक काम आहा, लोक बरो ना आता तेंगे दुयेंसां पयशे बारीक लोक ते खंय वयतले. सो तांकां हे पयशे मेळपा जाय. आनी जेन्ना ते 30,000 तेदोन दिल्ले आनी तेच्या कांय दिलें ना. आतां एटलिस्ट 70,000 to 80,000 रुपीज स्टील डिसेंबर दिवपाक जाय. तर काजरां 50,000 दिताय. काजरां 50,000 जाताय. कोणागे ऑपरेशन आहा ताका 1 लाख दिताय. जाता थोड्यांक ऑपरेशनाक 1 लाख जायना. सो मातशें तें इनक्रीज करचें आनी RBI रेजिनाल्डान थ्रू गव्हर्मेंट रिक्वेस्ट करचें की हें आमकां दिचमू सगळ्यांक 32 crores आमगेले अकाउंट होल्डर्स आमगेले 32 crores आहाय आनी 8,000 एबाव 8,000 आमगेले हे आहाय आमगेले अकाउंट. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळयो परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.